Psalm chapter 84 verse 10. तुझ्या आंगणान कडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नश्टच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरान उंबरा कडेन उबो रावचे चड बरें. Acts of Apostles chapter 2 verse 22 to 28. इस्रायलाच्या मनशानो, म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेताचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आश्चर्यां, विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपल्या स्वंत कुशीन आनी येवजिल्ल्या मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका आनबावर्त्या करना कुरसायलो आनी जिवीशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मोर्न ताका आपल्या मुठी भितर दवरूंक शकले ना. ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा, सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासून गायता आनी म्हजी कुडी बरवशांची येतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत हाडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दोशी करतलोय. John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल तुमी पांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेच फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. Acts of Apostles chapter 3 verse 1 to 8. तोंटो मनीस बरो जाता. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवळा वेतले. तवळ जल्मतावन तोंटो आसलेल्या एकल्याक उखल व्हरतले. देवळाक वेतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सरशी दिसपट ते ताका हाडून दवरतले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतत ते पळोवन ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो तोंटो आपणाक कांय पुणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. नजरेताच्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणीच ताच्या पायाच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ मेळ्ळे. तो सट्टकन उठोन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळाक भितर सरलो. Acts of Apostles chapter 9 verse 33 and 34. थंय येनया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागिल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, येनया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजे हातूळ सारके कर. आनी तक्षणच तो उठलो. John chapter 14 verse 14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो.